गोंयांत वाडट्या अपघातांक लागून सरकारान सगळ्या रेंट कारींक तशेंच टॅक्सींक स्पीड गव्हर्नन्स बसोवचो म्हूण आदेश काढला। मात स्पीड युनिट मीटर बसोवपाचें कंत्राट दिल्ल्या कंपनी कडेन ही यंत्रणाच नाशिल्ल्यान टॅक्सीकारांक दंड फारीक करचो पडटा। हो प्रश्न सुटावो करचो म्हूण टॅक्सीकारांनी मंगळारा येरादारी खात्याच्या संचालकाची भेट घेतली। गव्हर्नराचो आसलो जे पळय एजन्सी अपॉयंट केल्ल्यो पळय जेमिनी जाल्यो, रोज मार्ट जाली, सेक्युरिटी कितें एजन्सी, त्यो एजन्सी गव्हर्मेंटान अपॉयंट केल्ल्यो आमकां स्पीड गव्हर्नर बसोवपाक। सो आयज ते कंप्लिटली फेल जाल्लेले आसा आनी आमकां खुबशे भावांक अपॉयंटमेंट दिल्लेले तेंच्यांनी की बाबा ते फिक्स करता म्हणून। आनी आतां पळय जाल्यार ते हांगा आमचे कडेन प्रॉडक्ट अवेलेबल ना म्हणून आनी आमकां खूब हार्डशीट फेस करचें पडटा। जे आमचे RTO एनफोर्समेंट आहा तांकां एक सर्क्युलर पास जाला ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान की बाबा सगळे टॅक्सी हे आसा पळय ड्रायव्हर जावं ऑपरेटींग सिस्टम ताका हॅरेस करा म्हणून सोडून गोवा मायल्सा आनी जे पळय महाराष्ट्र आनी कर्नाटकाचे जे पळय GMR ऑपरेट करता पळय तांकांय आतां डायरेक्टरान सांगला प्रमाणे जे गोंयांत कमर्शियल गाडयो चलता ज्यो ट्युरिस्ट व्हेकल ज्यो आसूं महाराष्ट्राच्यो ज्यो कर्नाटकाच्यो तांकां कंपल्सरी स्पीड गव्हर्नरांनी मिटर लागतलो। मात म्हाका दिसना की खंय आसा आनी तेजेर पुलीस डिपार्टमेंट ट्राफीक सेल RTO सिरियसली आसा कशें आनी ते वरसून तेंचे ते बीग बॉसिसांचे फोन लावन दिता RTO आनी जावं गोवा मायल्साचें लेटर दाखयता आनी तेंच्यो गाडयो सोडटा आनी आमच्यो गाडयो आडयता। आनी जेन्ना आमी ट्युरिस्टाक घेवन ट्रॅव्हल करता जावं आतां दाबोली एअरपोर्ट जालें, मडगांव जालें, कित्याक आतां आमी 03 कितें जाता कंप्लीट सावथान हॅरेसमेंट जाता। आमी जेन्ना पळय सावथान गेले पळय तेन्ना आमकां RTO गाडी स्टॉप करता जेन्ना कस्टमर आसतना। हांव कितें म्हणटा कस्टमर ना जाल्यार गाडी तूं आडयता एक ओके आनी कस्टमरांक भितून बसून सुद्दां ते रावंड मारता आनी AT चॅक करता। म्हाका दिसता एक गव्हर्मेंटाचें फेलियर आसा आनी जो आमचे सरकार सांगता पळय आमी बूश करपाक लागून फॉरेन ट्रीप मारली हे हाडटले आमी ट्युरिजम फुडें व्हरतले। म्हाका दिसता हितून ट्युरिजम खंय फुडें वचचें ना आनी दाबोली एअरपोर्टाचे ऑथॉरिटीन सुद्दां सांगलां गोंयचे जे पळय बिजनस आसा पळय ट्युरिजम 20% ठप जाला म्हणून आनी अशें आतां ते दीस आमच्या एका भावान व्हिडियो सुद्दां घातलेलो की 20चे वयर गाडी फुडें वचना ताका टॅक्निकल फॉल्ट जाली। फाल्यां सकाळीं समज उजो पेटलो गाडयेक जाल्यार ते कस्टमराक कितें प्रॉब्लम जाले तेजो अब्रिगात कोण आसतलो? सरकार आसतलो, ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट आसतलो काय आमकां खबर ना। कित्याक आतांय तेंचें चलना पळय तो एका बोटा दाखयता तो तेका बोटा दाखयता खंय फिजिबल ना। डायरेक्टर सुद्दां म्हणटा की आपणाक वयरसून येयला। इतले मजगती येरादारी खात्याच्या संचालकान तांचे म्हणणे आयकून घेतले आनी संबंधीत सरकाराच्या एजन्सी वांगडा चर्चा करून हो प्रश्न सुटावो करपाचें आश्वासन दिल्ल्याचे टॅक्सीकार सांगतात। आतां डायरेक्टर मेळ्ळे तेन्ना डायरेक्टरान सांगलें की हो इशू आतांचो न्ही, हो इशू 2015च्यान हो इशू आसा आनी इट इज अ सेंट्रल मोटर व्हेकल एक्ट आमी जस्ट इम्प्लिमेंट करता आनी तो रूल आसा तो एनफोर्स करता। आमी ताका सांगलें काय हे ना, तुम्ही जे एजन्सी आउटसोर्स केल्ले आसा त्यांच्या कडेन जेन्ना हो स्पीड गव्हर्नन्स युनिटूच ना आनी नव्या गाडी आमचे जे आसा तांकां जस्ट सर्टिफिकेट इश्यू केल्ले आनी जेंचे कडेन पयशे भरले तांकां युनिट जर ताचे कडेन मेळना जाल्यार आमी कितें करपाचें? सो ताणें आमकां आतां प्रॉमीस केला ते एजन्सी आहा तांकांय आपूण आपयता, तांच्याय कडल्यान आपूण इन्फॉर्मेशन घेता आनी त्या प्रमाणे तुमकां आपूण सांगता म्हणून। आनी आमी अशें नोट केलां की हो जो हांगा 5,500 ते 6,500 स्पीड गव्हर्नन्स युनिट पडटा तो लागींच्या बॉर्डरीचेर कोल्हापुराक बी तो 1000 रुपयान मेळटा। सो हातूंत कसलें अर्थकारण आसा गव्हर्मेंटाचे आसा, डिपार्टमेंटाचे आसा आनी ते प्रायव्हेट एजन्सी आसा ते म्हाका कांय खबर ना, त्याची इन्क्वायरी करची पडटली। गोमंतक TV खातीर पणजेच्यान वर्षा आश्वेकर।